नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। एनजीटीचे पुणेचे गोवा खंडपीठ दिल्ली व्हेल्ल्यान आदोगाद एक्टिविस्टांची शबय, खर्च वाडटलो, केशी आडावंक सरकाराचो प्लॅन, आदोगादाची निर्णयाक कोर्टात आव्हानाची तयारी। अमित शहाच्या एअरपोर्टावेल्या मिटिंगेन सुरक्षेक कसलीच रिस्क नाशिल्ली। सभेच्या वेळार कमर्शियल फ्लायटी नाशिल्ल्यान सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासलो ना। एअरपोर्ट अथॉरिटीची हायकोर्टाक एफिडेव्हिट। तीन वर्सां पुराय जाल्ल्या हंजूंच्या पुलीस ऑफिसरांची मालची ट्रान्सफर। साजे 4 ते फातोडेर 4 शिवोलेची बॉर्डर सील। शिवोलेचो आमदार मंत्री पालयेकाराचे एसपीक निर्देश। गोवा फॉरवर्डाचो काँग्रेसीक आनीक एक धपको। जीपीसीसीचो उपाध्यक्ष अकबर मुल्लाची गोवा फॉरवर्डात उडी। जीसीएचे बीसीसीआय फंड स्कॅमात विजयाची मुल्ला क्लीन चिट। आणि मिरामारचे लकी 7 काझिनो वेसलाच्या प्रकरणात अजून एफआयआर कित्याक ना, काँग्रेसीचो प्रश्न। एनआयोग प्रदूषण तपासपाक लावचे, काँग्रेस करतली केंद्राकडेन पत्रव्यवहार। एनजीटीचे पुणेचे गोवा खंडपीठ दिल्ली व्हेल्ल्यान आदोगाद आणि एक्टिविस्टांची सरकाराच्या नावान शबय सुरू जाल्या। एमओईएफचे अधिसुचोवणे उपरांत गोंयांत खवदळ पडलो। एक्टिविस्ट म्हणटात केशीचो खर्च वाडटलो, केशी घालूंक जायना म्हूण सरकाराचो हो प्लॅन। 80% आदोगाद निर्णयाचेर बेजार, ते कोर्टात वचपाची तयारी करतात। सरकारान गुजरात आणि महाराष्ट्राचे खंडपीठ पुण्यातूच दवरून फक्त गोयचे खंडपीठ दिल्ली व्हेला। पुण्यातल्या ग्रीन ट्रिब्युनलाचे गोयचे खंडपीठा मुखार गोयच्या एक्टिविस्टांच्यो शेकड्यांनी केसी आसात। चडश्यो सीआरझेड, रान आनी इको सेन्सिटिव्ह वाठारांतल्या प्रकल्पांचेर। कितलेशेच एक्टिविस्ट आनी गोयचे आदोगाद सरकाराचे सचिव डायरेक्टरांची पुण्यात यो वच चालूच आसतली। आता हो सगळो व्याप पुण्यातल्यान दिल्ली। सरकाराचो हो निर्णय कोत्र गेला आदोगाद आनी एक्टिविस्टांक। गोय खंयच्याच परिस्थितीन नॉर्दर्न रिजनान येना। जेन्ना रिजनल ज्युरिस्डिक्शन प्रमाणे बेंचीस डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा, गोंय कित्याक वेगळें अशें कितें आसा गोंयचें वेगळेपण, जाका लागून तांकां सेपरेट करून एकट्याकच दिल्ली व्हेल्या। 80% ऑफ द लॉयर्स फील दिस इज डन विथ अ मोटीव टू स्टॉप लिटिगंट्स हू आर जेन्युइन टू गो टू Delhi, and because it's going to be expensive, and that is why government is trying to play a trick on the litigants as well as lawyers and the whole of state of Goa and cause further environmental damage to state of Goa. आमी ठरयला की बाकी करू ना करू, हांव स्वताहून तरी एक PIL फायल करतलो चॅलेंजिंग दिस डिसिजन ऑफ MOEF because it is absolutely unfair to Goans and Goan environment. केसी घालूंक जायना म्हूण सरकाराचो हो प्लॅन म्हूण एक्टिविस्ट बोवाळ मारतात। आमी एक्टिविस्ट गरीब लोक तांकां आमकां आतां कितें जातालें, दिल्ली पुणा इज अराउंड 420 किलोमिटर्स। आमी रातचे बसीन वचत जाल्यार सकाळी पावताले, 500 रुपयान पावले, मॅटर केली, बसलो बसीन, परतो दुसऱ्या दिसा पावलो। सगळे कामां जाताले, एकूच दिसाची लीव नाल्यार कोणाक एका दिसान सगळे काम जाताले। आतां 1867 किलोमिटर दिल्ली आमकां वचचें पडटा। दिल्ली वचून थंय आतां तुका फ्लायटानूच वचचें, विमान हितून गेल्यार ट्रेनान सुद्दां तुका एक दीस खर्च खूब, सगळे 15,000 तरी मिनिमम जाय। थंय हे तुका करूंक जायना, केसी घालूंक जायना म्हणून गव्हर्नमेंटान मुद्दाम केला एका मनशाच्या फायद्याक। गोवा फाउंडेशनाच्या क्लॉडाकूय ही गजाल कोत्र गेल्या। It is only to frustrate the citizens. It is not to ensure proper environment protection or to improve environment or anything. It is only to create just obstruction so that we find it more difficult to move the NGT for these matters. So in that sense, we protest against it and we will take appropriate action in the matter. हो धक्कादायक निर्णय म्हणून पर्यावरण प्रेमी रमेश गावसान प्रतिक्रिया दिली। धक्कादायक अशा प्रकारची गोष्ट आसा। ह्या घटनेसून नेमके कितें जेणे कोणी केला सरकारानच केला असेल ते, त्यामुळे तांकां नेमके अपेक्षित कितें आसा की सर्वसामान्यपणे खास करून गोंयच्यो बऱ्योच केसीस आता वचपाक लागले एनजीटीन। गोंयचे लोक ते पयलीं हायकोर्टाने वचपाक तयार नासले, ते एनजीटीनसून वचपाक लागले आणि तांकां अपेक्षित आसलेलो न्याय मेळपाक लागले। हेचो एक अपरिहार्य परिणाम म्हणून
जे बेकायदेशीरपणा करताले आणि पर्यावरणीय गोष्टीचे सगळे कायद्यांचे उल्लंघन करताले आणि डेव्हलपमेंटाच्या नांवा सकयल जे करताले तांकां जो एक चाप बसतालो तांकां जी वेचण येताली त्या वेचणींतून तांकां मुक्त करपा खातीर आणि हे जे कोण एनजीटीन वयताले तांकां सतोवपा खातीर हो निर्णय जाल्लो आसा. एक्टिव्हिस्ट आणि आदोगादांचे इश्यूक काँग्रेसीनूय फोण्ण मारले. Change of jurisdiction is a torture to the people of Goa and environmentalists and is a violation of human rights. If you consider the trouble that the Goans will have to face, it is no less than torture. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विजय तुकाराम मराठे. अमित शाहच्या एअरपोर्टावेल्या मिटिंगेन सुरक्षेक कसलीच रिस्क वा बाधा येवंक ना म्हूण एअरपोर्ट अथॉरिटी सांगता. अथॉरिटीची खंय DYSP सेक्युरिटी कडेन 29 जूनाक खासा मिटींग जाली. शाहाक टर्मिनल बिल्डिंगे भायर बारीकशें वेलकम रिसेप्शन जावपाचें आसा म्हूण AAI कळयल्लें. पावसाक लागून खंय सभा भितर घेतली. त्या वेळार कमर्शियल फ्लायटी नाशिल्ल्यान थंय तसो सुरक्षेचो मोठो प्रश्न नाशिल्लो म्हूण एअरपोर्ट अथॉरिटी सांगता. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाचे एअरपोर्टावेले वादग्रस्त मिटिंगेचे प्रकरण हायकोर्टान निकालाक आसा. हे मिटिंगेचेर एअरपोर्ट अथॉरिटीन हायकोर्टाक एफिडेव्हिट दिला. अमित शहाची मिटिंग हो खंय अपवाद, तांचो लोकांक तसो त्रास जावंक ना म्हूण एअरपोर्ट अथॉरिटी एफिडेव्हिटांत म्हणटा. अमित शहाक पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी एअरपोर्टाच्या टर्मिनला भायर येवकार दिल्लो ती सुवात खंय लोकां खातीर उक्ती आसता. एअरपोर्ट अथॉरिटीन स्पश्टीकरण दिलां तें हें. 1 जुलयाक सकाळी 11:15 पयले फ्लायटीन अमित शहा दाबोळे विमानतळार पावलो. थंय ताका पार्टीच्या लोकांनी येवकार दिलो. ते रिसेप्शन फक्त 7 ते 8 मिनटां चल्लें. विमानतळार येवपी दुसऱ्या फ्लायटीचे थारायल्लें शेड्यूल दनपारां 12:35 मिनटांचेर आशिल्लें. ताका लागून 7-8 मिनटांचे कार्यावळीचो विमानतळार यो वच करतल्या प्रवाशांक तसो त्रास जाल्लो ना. अमित शहाचे मिटिंगेक एअरपोर्ट अथॉरिटीक हरकत नाशिल्ली. 29 जूनाक सेक्युरिटीच्या DYSP बरोबर AAIची जाल्ली मिटींग. मिटींगेंत AAI आनी DYSPक अमित शहाचे सभेची म्हायती दिल्ली. सभा टर्मिनला भायर जावपाची आशिल्ली. मोठो पावस आयिल्ल्यान भितर जाली. हे केशीचेर हायकोर्ट सोमारा निकाल दिवंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक ब्रेक.